मोगाच्या न्हू, आतां आमी माणका मोतयां 12 आयकुया. एकलो बापूय आपले धाकटे दुवे घेवन गांवांतल्यान असो वेतालो आनी वाटेर वेताना तांकां एक व्हाळ मेळ्ळो. त्या व्हाळाक सांकोवना थंय अशे लांकडाचे कुडके दवरलात, ताचेर वचून चलोन वचूंक जाय. तेन्ना बापूय आपल्या धाकट्याच्या दुवेक म्हणटा, पुता तूं म्हजो हात घट्ट धर, हांव मुखार वेतां, म्हज्या फाटल्यान तूं ये. तेन्ना ती चली म्हणटा बापायक, बाबा ना, तूं म्हजो हात घट्ट धर. बापाय म्हणटा कितें फरक पडटा? तेन्ना ती म्हणटा, बाबा पळय, हांवें तुजो हात धरलो जाल्यार ह्या व्हाळा वेल्यान अशें वेताना भियान हांवें तुजो हात सोडलो जाल्यार हांव उदकांत पडटलें आनी व्हाळोन वयतलीं. तुवें म्हजो हात घट्ट धरलो जाल्यार तूं सोडचोच न्हय म्हजो हात, हांव जाणा, देखून तूंच म्हजो हात घट्ट धर. बापायन म्हणलें, हां बरें आसा, चिंता बरें आसा भुरग्याचें. बरें म्हणलें ताणें आनी तुवेक घेवन तो व्हाळाचे पलतडी गेलो. ही एक काणी. ही आतां आनी एक काणी ही भारतांत घडली ती सांगता. एकटो व्यापारिस्त, मारवाडी म्हणा, गुजराती म्हणा, कोण म्हणा, त्या बापायन आपल्या पुताक म्हणलें, पुता आतां पळय हो हांव धंदो चलयतां, वेपार करता, आतां तुवेंय तो शिकूंक जाय. पूत म्हणालो, हय बाबा हांव शिकतां, ल्हान आसा, आनी तो तुवें आतां शिकूंक जाय, कित्याक ताका ट्रेनींग गरज आसा, तुवें शिकूंक जाय. पूत म्हणालो, वय बाबा तूं म्हाका सांग, हांव शिकतां. बापायन म्हणलें, चल आतां आमी सुरवात करुया. बापायन पुताक असो उबारलो आनी त्या घरांत वयर आमी ताका अशें कंत्रेल म्हणटा, वणटींत एक फळें आसता, ताचेर पुताक थंय दवरलो वयर आनी म्हणलें, पुता तूं सकयल उड. बाबा पडल्यार हांगा हात पांय मोडटले म्हजे. हे ना, पुता तूं उड, हांव तुका धरतां, तूं भियेनाका. हां तशें न्ही डॅडी. वय पुता तूं उड. डॅडी तूं म्हाका घट्ट धरतलो न्ही? आनी घट्ट धरनासतना हांव तुजो बापूय, हांव घट्ट धरतलो तुका, तुवें भिवची कांय गरज ना. पूण एक दोळे धांपून उडोवंक जाय तुवें. दोळे धांपता आनी म्हणटा, डॅडी तूं आसाय मू? वय पुता, जाय जाल्यार दोळे उक्तेकान पळय. दोळे उक्तेकान पळयता, आरे बापाय आसा, हात असो धरना आसा. हो आतां दोळे धांप. बापाय म्हणटा, आतां उडकी मार. वय बाबा हांव उडकी मारतां. भुरगो उडलो, बापाय कुशीन सरलो, भुरगो सकयल पडलो आनी तूं रडूंक लागलो. आनी पुतान मागीर बापायक म्हणलें, बाबा तुवें म्हाका म्हणलें धरता म्हणून, तुवें म्हाका धरूंकच न्हय, पडलो म्हजो हात दुखलो, आतां पळय म्हणून. बापायन म्हणलें, हें तुजें पयलें लिसांव. व्यापार धंदो करतना तुवें कोणाचेर विस्वास दवरूंक जायना, तुज्या बापायचेर सयत न्ही. आतां हे दोग जाण बापूय सारके एकट्याक उत्तर ध्रुव आनी एक दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल आनी सावथ पोल म्हणूंक जाता पळया. हो पयलो बापूय तो विस्वासी आनी आपल्या दुवेचेर खरोच मोग करपी आनी आपल्या दुवेक दिल्लें उतर पाळचो मनीस, ताणें तें उतर पाळलें. हो दुसरो बापूय हो सारको संवसारी चिंतपाचो बापूय. ताका आपल्या भुरग्या परस ताजो धंदो, ताजो वेपार गरजेचो आनी थंय दुसऱ्यांक फटोवंक जाता. आतां पुताक फटयल्लो मनीस वेपारांत फटयनाय फाल्यां. तो जाणा हो भुरगो सकयल पडल्यार ताका दूख जाता, पूण ताका तें उपकारता. ताका शिकोवंक जाय आपल्या भुरग्याक कोणाकच पातये नाका. अरे पातयणी नासतना आमी ह्या संवसारांत आमचे दीस सारूंक जातात. आतां पळया, आमी एका शॉपार वेता, आंगडी, हांगा आंगड म्हणटात तुमी, आंगडीक वेतात आनी ताका सांगतात, म्हाका तांदूळ दी, म्हाका गंव दी, म्हाका साकर दी, मीठ दी, तें म्हणटा. आंगडकार आमचेर दुबाव घेता वय, अरे वो इतलें सगळें घेता, ताचे कडेन पयशे आसा अशें तो विचारताय पयले. आतां आमी आदल्या फावटी ताका फटयलो जाल्यार तो आतां पयलें विचारतलो, पयशे आसात वय तुजे कडेन?
इतले पयशे जातात, पयशे दी हांव तुका माल दिता म्हणत. हरशे खंयचोच शॉपवालो अशें आमकां म्हणना. आमी विचारता तितले तो दिता आनी ताका खुशाल, कित्याक चड आमी घेता तितले ताका पयशे मेळटात. म्हळ्यार एका व्यापारान सयत ते एक विस्वास आसा, विस्वासान सगळ्यो गजाली चलतात न्ही. आनी गजाल पळया, आदीं आमच्या ह्या गांवांनी तरी दादले मनीस खाड काडूंक वेताले कोणा कडेन, केलशा कडेन. कांय कडेन गांवांत रुखामळांत आसले आनी वचून ते बसचे आनी तो खाड काडता. आनी तेन्ना ते वाखर म्हूण वापरताले. आतां भशेन ब्लेड न्ही, वाखर ते अशे चामड्याच्या हाजेर घालून ताका धार काडून ते काडटाले. आतां वो गोमटो असो करून दिता. तो खाड काडटलो मनीस म्हजो गोमटे कातरीत म्हूण कोण चिंता वय. तशें जालें जाल्यार कोणूच खाड काडूंक वेचो नासलो न्ही. आमी पातयेता तो म्हजें खाड काडटा, हे वाखर घेवन म्हजो गोमटो कातरचो ना, म्हजें खाडच आसतलो म्हूण ह्या पातयणेन आमी वेता न्ही. देखून पातयणेन आमचें जिवीत चलता. आनी एक दिल्लें उतर आसा पळया, त्या उतराक आमी चुकूंक फावना. दिवच्या पयलीं आमी चिंतूंक जाय. उतर दिवच्या पयलीं चिंत, तुज्यान जाता जाल्यार मात वय म्हूण, ना जाल्यार ना म्हूण सांग. त्या पयल्या बापायन दुवेक उतर दिलें आनी उतर पाडलें. दुसऱ्या बापायन उतर दिलें आनी उतर पाळूं ना. आनी तो पूत त्या बापायक केन्ना पूण पातयेतलो म्हाका दिसना. तो पातयचोच ना आनी तोय फटींग जातलो. कित्याक बापायन सांगलां न्ही, वेपार धंदो करतना कोणाचेर विस्वास दवरिनाका, बापायचेर सयत विस्वास दवरनाका म्हूण सांगलां न्ही. तो फटकिरो जातलो. म्हणटना आमी ह्या दुसऱ्या बापाय भशेन न्ही, ह्या पयल्या बापाय भशेन दिल्लें उतर पाळपी मनशां जावया. कित्याक कोंकणी भाशेंत एक सांगणी आसा, गोरवांक दावे, दावे म्हळ्यार ते बांदून घालूंक एक आदीं दोरयेचें करताले. आतां दोरयो मेळना, आतां सांकळी वापरतात. मनशाक उतर, गोरवांक दावे, मनशाक उतर. जशें गोरवांक आमी दावे घालून एका जाग्यार दवरता, मनशाचें उतर, दिल्लें उतर मनशान पाळूंक जाय. तें फकत बरयल्लें उतर मात्र पाळूंक न्ही. तोंडाच्या उतराकय तितलेंच म्हत्व आसा. पूण आमच्या कायद्या कानुनांत तुज्या तोंडाच्या उतराक मोलच ना. बरयल्ल्या उतराकच मोल ना आनी तोंडाच्या उतराक मोल आसा. पूण आमी देवाची मनशां जाल्ल्यान आमी दिल्लें उतर पाळुया आनी एक प्रामाणीक मनीस म्हणून ह्या संवसारांत आमी जिवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.